प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 26वा विसवोर वोड 14 ते 25 पर्यंत. Mathew chapter 26 verses 14 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादीकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिवंक राजी आसा? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. आनी तो दिसतान जेजूक धरून दिवंक बरो सुवेग तो पळयो नासलो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर पास्क जेवण करता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजू सांगलें, अमक्या मनशाक ह्या शारांत मेळूंक वचा आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. म्हणटच जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर खोंतीबोरीत जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सोम्या, हांव न्हय म्हणतो. ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हज्या बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो. पूण जाणें मनशाच्या पुताचो विश्वासघात घेतला ताचें खोता खोता. जल्माकूच येवंक नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातो आसलें. ताचो विश्वासघात घेवप्या जुदासान अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? जेजून ताका जाप दिली, अशेंच तूं सांगताय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जुदास जेजूचो घात घेता. पूण जेजूचो घात घेवचे पयलीं तो कितें करता? तो पयलो ह्या दोन शास्त्रां कडेन सगळ्या जे मुखेल आदनीक आसात तांचे कडेन वचत वेता आनी तांकां विचारता, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिवंक राजी आसात? हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिवंक राजी आसात? भाव भयणीनो, हांव ताका हो कोण तो? हो प्रश्न जेजूचो शीस जुदास इस्कारियोत वेता आनी मुखेल आदनीक हो प्रश्न विचारता. तो तांकां जेजूच्या ताब्यान घालूंक सोदता, जेजूक बोणकोणीन घालूंक सोदता. जेजूचो जीव काडपाक सोदताले, जेजूक त्रास कोत्ताले आख्या टायमार. पूण ह्या वेळार भाव भयणीनो, हो जो जुदास आसा तो जेजूचो घात घेवचो आसा, तो मुखेल यादनिका कडेन वचून हो प्रश्न विचारता, तुका ते कितें दिवंक ताका तयार आहा. आनी ते कितें करतात? ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दितात. भाव भयणीनो, जेजूक त्या मुखेल यादनिकाच्या हातान ताब्यान घालपाक वो जेजूचो शीस जो 3.5 वर्सां जेजू बरोबर आसलो, ताणें मिलाग्री पळयल्ल्यो, ताणें अजापां पळयल्लीं, ताणें पेखोणी पळयल्ल्यो, ताणें जेजूक 5 गुण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक जेवण दिल्लें. हें सगळें पळोवन तो आतां जेजूचो घात करपाक तयार आहा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही खबर आयज आयकता, आयचें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी म्हणटा, कसलो मनीस हो जुदास, कशें ताणें घात केलें जेजूचें. इतलें बरेंपण आपल्या जिवितांत, इतल्यो मिलाग्री पळोवन तो 30 नाण्या पासत आपल्या धोनयाचो तो घात करूंक तयार आसलो. आनी भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आमी आयकता, आयची खबर, देवाची खबर आयकता, आमी कितले फाटी जुदासावून
वायट मनशां जाल्या कित्याक आमी म्हणटा आमी केन्नाच 30 नाण्यांक जेजूचो घात करिना पूण भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेता कितले पाटी आमी आमच्या कामा वयर आमी कसले आमचो आमचो साहेब कोण आहा आमचो पात्रांव जो आसा आमकां म्हणटा हें मातशें तेणें काम कर बरे भाशेन काम करनाका हें मातशें म्हाका पयशे जे मेवतले सुबेज हें मातशें कितें करून कर हांव तुका आतां बरे पयशे दितां तूं हें काम कर म्हजे पासत हांव तुका प्रमोशन दितां जेन्ना आमी गव्हर्मेंट ऑफिसान वेताना आमी आमची कागदां घेवन वेता तेन्ना आमकां जाय आमची कागदां अप्रूव करून आमचे लायसन्स मेळोवपाक आमकां बेगीन जाय आनी ते म्हणटात तुका 1 म्हयनो लागतलो 2 म्हयने लागतले आमी म्हणटा आमकां एक सुमाना जाय आमी तांकां पयशे दिवपाक तयार आहा हें आमी कितें करता गाय आमी जेजूचो घात करता आमी सजमना आमी केन्नाच सजमना की कोणाक आमी पयशे दीत जाल्यार आमची कामां बेगीन जावपाक ओ जेन्ना आमी पयशे दुसऱ्यांक मागता आमचेंच काम करपाक जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां खूब वस्तू करूंक जाय आनी आमी दुसऱ्याची आशा दुसऱ्यांच्या पयशांची आशेचेर आमी पयशाच्या आशाचेर आमी जेजूक सोडटा आनी आमी पयशा फाटल्यान धांवता तेन्ना आमी कितें करता भाव भयणीनो आमी जेजूचो घात घेता आमी केन्ना सजमोचें ना की आमी जेजूचो घात घेता म्हणून कित्याक आमी सजमना फकत जुदासान जेजूचो घात केलो 30 नाणें घेवन पूण भाव भयणीनो दिसपट्ट्या जिवितान आमी कितले पाटी जेजूचो घात घेता कितले पाटी जेन्ना तो आमकां ताजें उतर सांगता तो म्हणटा हें करनाका हें कर दुसऱ्यांक बरी खबर दी तुजी गोवायकी दी हें कर पूण आमी धांवता आमी म्हणटा आमकां टायम ना आमी पयशा लागून धांवता आमी आमच्या भुरग्यां फाटल्यान आमच्या भाटां बेसां फाटल्यान धांवता आनी आमी जेजूचें उतर ताच्या राजाचें काम करिना आनी आतां आमी खरेंच जुदासावन इतली वायट वस्तू करता आनी आमी समजता की आमी पोत्तून इगोर्जेक वचोन हें देवाचें उतर आयकून आमी फकत म्हणटा जुदास कसलो मनीस तो पूण आमी ताजे मन वायट वस्तू करता आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें नियाळ करता आमी बारीक चिंतुया कितले पाटी आमी हें देवाचें उतर आयकोंक ना कितले पाटी आमकां पयशांचेर आशा आयल्या कितले पाटी आमकां दुसऱ्यांचे भाटां बेसाचेर आशा आयल्या कितले पाटी आमकां जे आमच्या शेजाऱ्या कडेन आहा ते आमकां जाय म्हणून आमी कितले जेजूक सोडला ताजें उतर पाडूंक ना आनी आमी आमच्योच खोश्यो पाडूंक आमचेंच काम करूंक आमी वावुरल्या आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया आमच्या मनाची नोडसुणणी करुया हें उतर आमच्या काळजान रिगून आमच्या तोंडाचेर धरून आमच्या मनाचेर धरून हें उतर आमी पाडुया आनी खरेंच जेजू जुदासा भाशेन आमी घातकी केन्नाच ना जावपाक आयज तान आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडराक जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता